Peace and all good to all. Today we celebrate the stigmatization of St. Francis of Assisi, the feast that celebrates the reception of the 5 wounds of our Lord Jesus Christ by our Seraphic Father, St. Francis of Assisi. For the Franciscan family, this appears to be as a kind of vindication as to how much the Lord looked upon St. Francis. And in the sense, this also shows how much St. Francis tried to show and express his love to our Lord Jesus Christ. And we might also remember how St. Francis would often say that he was a sinner. And with this, we can connect this to the gospel for today, that the woman who came to Jesus, despite the fact that her past was characterized by sinfulness, but she changed. She was forgiven, and she loved Jesus all the more, as to what Jesus would be telling us. The person who is forgiven much could love that much. And relating this again to the season of creation, as what we have already pointed out in the previous videos that we have, that our mother planet has actually forgiven us already many times, despite the many bad things that we have done to her already. And she keeps on forgiving and nourishing us. And it's the time for us now to express our love for her, because she never stops forgiving us. And the challenge remains that with the forgiveness, with the nourishment that we have received from our mother planet, it's the time for us to care for her, for our common home, and to express sincerely our love for her by entering into ecological conversion. Mucha muslo, orta deva, mi vololo, mi to sotaya di kamchu, no man liu muriara, oi ma orta deva, no man liu muriara, oi ma orta deva. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकां दिव. पयले सुवातेर आयज मिसाची भेट सुरू करूंक आमकां इल्लोसो वेळ जाल्ल्या पासून आमी माफी मागता. आयची ही मिसाची भेट कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली नातालिया पेरेरा ही आमची भयणी पासून मागता. तिका देवान सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया. तशेंच तिच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तें सांव आयज आमी भेटयता दिनीज आनी आंतोनेता मास्करनेस हांच्या सोंपून गेल्ल्या ओत्म्या पासत.
तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जोकी गोम्स, मॅथ्यू कार्वालो, मॅरी द कॉस्टा. तशेंच आयच्या दिसाक आमच्या देशाचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेय पासत मागुया आमचो देश सोंकला न्हय पूण वयर व्हरूंक, गरिबांची सेवा करूंक आनी जें कितें परजेक बऱ्याक पडटा ते निर्णय तांणी घेवंक ताकाय देवाची कृपा दी म्हूण आमी मागुया. तशेंच आयज आमी दिनवासुया देवाक. आयज आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस 31 वर्सां ताका बत्ता इगोर्जेची तो सेवा करता एक साकिस्तांव कसो. ताचेय पासत आमी देवाक आर्गां दिवया. ह्या सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया ओगीच रावन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक फोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी सगळीं चुकता आनी आमच्या पातकांचें बोगसणें देवा लागीं मागता तेन्ना तो आमकां बोगशिता. घडये थोड्यांक थोडीं पातकां बोगसल्यांत, थोड्यांक चड पातकां बोगसल्यांत. आनी जाची पातकां चड बोगसल्यांत तो चड मोग करता म्हूण आयज आमकां जेजू उगडास करता. आमचें जण एकल्याची जायतीं पातकां देवान बोगशिल्यांत, तर आमी देवाचो मोग आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरन्यांतल्यान दाखोवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी दुसऱ्यांचेर भोव करून देव जांकां बरें करता वो देव जांची पातकां बोगशिता तांचेर आमी नाटकाय केल्या. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सर्वदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून कळांक सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेचो दान सांग वारमारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योंत पावलून कोरीत कारान बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, हांवें तुमकां पोरगोट केलां, तुमी मानून घेतलां आनी तीर बावाड सांबाळला. त्या शुभ वर्तमानाचो तुमकां आतां उगडास कोत्ता. हांवें तुमकां तें पोरगोट केलां तशेंच तें तुमी सत मानलें जाल्यार ताजे उजवीं तुमचें थारोवण जातलें, ना जाल्यार तुमचो बावाड निर्फूल. बरें तर पयले सुवातेर जी हांवें शिकून घेतल्या ती तुमकां हांवें दिल्या. म्हणजे पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां पासत मेलो, ताका निकिपिलो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसरे दिसा तो पुनोवन जिवन जालो आनी कायफास आनी उपरांत तो 12 दिश्टी पडलो. त्या उपरांत एकाच फारान 500 अदीक भावा भयणांक दिश्टी पडलो. हातूंतलीं जायतीं जाणां अजून जिवीं आसात आनी थोडीं मरोन गेलीं. मागीर दिश्टी पडलो जाकोबाक आनी ताज्या उपरांत तो सगळ्यांक, तो दुतांक आनी शेवटी म्हाका दीस पडचे आदीं जल्मलेल्याक तो दिश्टी पडलो. तो दुतां मदें हांवें निमाणो देवाचे पवित्र
सोबेक हांवें दुमाळो दिलो देखून म्हाका धर्मदूत म्हणूंक फावो ना. तरी देवाचे कृपेन हांव धर्मदूत आनी ताणें म्हाका दिल्ली कृपा निर्फोल जायना जावंक. पूण परतें जाल्यार दुसऱ्यांक सगळ्यांक वो हांव अदीक हांवें वावर केला. म्हजे वस्तुंगी न्हय पूण म्हजें सवें आसा ती देवाची कृपा. पूण तें जावं वो हांव जावं तें आमी परगट करता आनी तेंच तुमी सत मानलां. देवाचें उतर हें देवाचे उदकार आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो परतून म्हणुया. सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. तो सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. ताजो माये मोग मीठ मेर नासलेलो. इस्रायलाच्या पुता दुमानी म्हणचें ताजो माये मोग मीठ मेर नासलेलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तुबां. हांव मरतना हांव जिवोस आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुबां उनितलो. जबाब सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. तूं म्हजो देव हांव तुका आर्गां दितां. म्हज्या देवा हांव तुजें किर्तन करतां. आमचो जबाब सर्वेस्पराक दिनवासा तो कितलो बरो. उद्गाराक उबे रावया. कश्टो तेल्यांदो तुमी बाल वाट्या तेल्यांदो तुमी म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलो सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दितां. सर्वेस्पराक सुय सर्वेस्पराक सुय सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सुय सर्वेस्पराक सुय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोब्या. फारिसेवांतल्या कोण एकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागलें आनी त्या फारिसेवागेर वचून तो जेवणाक बसलो. त्या गांवांत वायट नांवांची एक बायल आसली. तो फारिसेवागेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून ती चंद्रकांती आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयाशी फाटल्यान रावन आपल्या दुकानी ताचे पांय धुवंक लागली आनी आपल्या केंसांनी ते पुसून तांचो उमो घेवन तांकां तेल लायत आसली. ताका जेवणाक आपयलेलो तो फारिसीव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आफुट्टा ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणो जातलो आसलो, कित्याक ती पातकीण. परतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा. आनी ताणें म्हणलें, सांग गुरुजी. एका सावकाराक 2 रीणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बक्षिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो. सिमावान जाप दिवन म्हळें, अदीक बक्षिलां ताका, अशें म्हाका दिसता. आनी ताणें म्हळें, सारकेंच सांगलें. आनी बायले वाटेन वळून ताणें सिमावाक म्हणलें, तुवें हे बायलेक पळयल्या मूं, हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें नाय. पूण हिणें आपल्या दुकानी म्हजे पांय धुले.
आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हजो उमो घेतलो न्हय, पूण ही आयल्या ते मेरेन म्हज्या पांयांचो उमो घेवनूच आसा. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल घालें न्हय, हिणें परमूड हाडून म्हज्या पांयांक लायलो. देखून हांव तुका सांगतां, हिची जायतीं पातकां भोगसलीं अशें म्हूण हिचो व्हड मोग दाखोवन दिता. जाका थोडें भोगशिलां तो थोडो मोग दाखयता. आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत भोगशिता तो कोण हो? आनी ताणें बायलेक म्हळें, तुज्या भावार्था वरवीं तुका तारण मेळ्ळें, शांतीन वच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्त. शांतीन वच. तुजी पातकां तुका भोगशिलीं. पातकांचें भोगसणें मेळून समाधान मेळ्ळें. भाव भयणीनो, हो अणभव आमकां जण एकल्याक आमच्या जिवितांत फावो जालाच आसतलो. भोव करून आमी जेन्ना कुमसाराच्या साक्रामेंतान वचून जायते फावटी आमचें काळीज रडलें. कुमसाराक वेता आसतना जोड जाल्लें काळीज आसता, पूण तें भोगसणें कुमसाराच्या साक्रामेंतान घेतल्या उपरांत, ही समरमणी कुमसाराची साक्रामेंताची जाल्या उपरांत काळीज ल्हव जाता, शांती येता. आनी त्या उपरांत हेच शांतीन वचूंक आमकां यादनीक पाठयता. हे आमकां सगल्यांक अणभव हो मेळ्ळाच आसतलो. जाल्यार आयच्या दिसाक हो एक व्हड संदेश जेजू आमकां दिता की जो कोण पातकी आसा ताचे सवें जेजू जाय तो मोग आपुरबाय समजिकाय दाखयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी पळयलां, जे कोण पातकी आसात, वायट स्वभावाचे मनीस आसात, तांकां कांयच वायटूच जायना, तांकां बरें जाता. आनी थोडी फावटी आमी गुणगुणूक पासून पावल्यान आमी काय बरें जिवीत जियेता आसतना देव आमकां सतायता, आमकां त्रास करता, आमकां दुयेंसां येतात, आमचें बिजनस पिड्यार जाता. पूण जे कोण नाडटात, सोदतात ते सुसेगाद बरे भाशेन आसात. तांकां पिडा पासून लागना. पिडा लागल्यार पासून ते रोखडेच बरे जातात. आनी असल्या वेळार जायते फावटी आमकां तांची नाटकाय जाता, आमकां तांचो राग येता. थोडी फावटी आमी तांकां वायट पासून मागता. भोव करून जे कोण वायट करता म्हूण जाणा, आमचें निसंटन करता म्हूण जाणा, तांचे पासत आमी आमचे मदलीं जायतीं जाणां वायट मागतात. तांकां कोवीड जाल्यार पुरो, तांकां हें जाल्यार पुरो, तें जाल्यार पुरो, शिराप पासून घालता आमी हे भाशेन. जाल्यार आयच्या दिसाक जेजू आमकां दाखयता, जीं कोण पातकी आसात तांचे पासत तो आयला जाल्यार तो तांकां सोयेक दिता. भाव भयणीनो, हाचो अर्थ हो न्हय देव पातक्यांचो मोग करता देखून हांव पातकी जावचो वा हांव पातकांतूच रावचो, हो गैरसमज. जरी तर हांव पातकांतूच रावला जाल्यार तो म्हजो मोग करतलो आनी म्हाका कांयच वायट करचें ना, हें सारकें न्हय. पूण जो कोण पातकांत आसा आनी आपलें पातक मानून घेता आनी तें पातक सोडूंक निचेव करता, ताचो देव मोग करता, ताका देव सोयेक दिता. हे अस्तोरेन जी पातकी अस्तोरी आसली, पातकी बायल म्हूण आसली, आयच्या शुभ वर्तमानान तिणें केलें. काळजांत तावन रडली, लॉज धरिनासतना जेजूच्या पांयाशी आयली. कित्याक तिका शांत समाधान जाय आसलें आनी ही शांत समाधान जेजून तिका फावो केलें. तर भाव भयणीनो, जे कोण वायट स्वभावाचे मनीस आसात, जांचेर घडी आमी शिराप घालता, जांचेर घडी आमी नाटकाय करता, तांचे पासत आमी मागुया तांकां हें मन बदलणेचें मन फावो करूंक आनी आमकांय जण एकल्याक आमच्यो चुकी ओळखून घेवन आमी देवाच्या भोगसण्याक लागीं सरूंक आनी हें भोगसणें घेवन आमी जेजूक मानता तसलीं जावंक आनी जेजू दिता ती शांती घेवन आमी फुडें वचूंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागून घेवया. भेटने वेळार घेऊया C38 पेज नंबर 44 C38. Sul voce di
म्हज्या भावा भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी वयली आमच्या नाट्य परिषदेच्या जगाक सोयीस्कर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे, आनी आमी जोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकार अशी कर. हें आमी मागतांव आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें, आनी ताच्या देवपणान आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलो. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलय. तर आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार वल्ल्याच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट परगुटुया. सोमया जेजू आमी ओंडो खाता आनी जितले पियेता तितले पावली तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगुटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. सर्वेस्परा तुजे चाकोन्नी नातालिया ही सोपून कालच्या दिसा सोपून गेल्या तिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जांची चड पातकां बक्षिल्लें ताणें चड मोग दाखयलो. आमी जणेकल्यान देवान आमकां जायती पावटी बक्षिल्ल्यान मरणांतली आमकां निवारल्यान हें सगळें मानून घेवन देवा सवें आनी पेल्या सवें जाता तितलो मोग आमच्या उतरांनी कोरण्यांनी दाखोवंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सुरक्षा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. तित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासण. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे पुतळेची म्हाका फावना पूण तुज्या एका नातान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणे. मोगाळाचे जेजू, मोगाळाचे जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करतां मोग करतां आनी हांव तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडये तुका हांव संस्कारान दिवन शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सुखे जशें उदक तुज्या दिव्या दिसनेचें येवन सोडून पळून तुज्या दिव्या दिसनेचें
마지막 나몰 예수 아니고 तुझे बना माताश्री नामो जेसु आनिको कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संसद तुज्या पाकोट्या खाल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्यांचो गूण आमच्या आत्म्यान तशेंच कुडीन आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगर जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. खेरीत भाशेन मागुया आमी सगळे जे कोण बरे नात बो करून कोविड-19 ह्या पिडेक सांपडून जे बरे नात तांचे पासत मागुया. केसीस वाडत आसा म्हणटच आमी जण एकल्यान बरे भाशेन आमची काळजी घेवंक आनी जे उपाय आमी घेवंक जाय ते उपाय आमी सांबाळूंक आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. जे आमचे दोतोर नर्सी आसात तांचेय पासत मागुया. आमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटा पासत मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, सूरपदवीदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करता. संवसारभर संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोरोना व्हायरस पिडेक कश्टवतल्या पासत कश्टवतल्या तुका आमी तुका प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन कोनवाळायेन आयकून घे. आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. नियंत्रणाखाली हे पिडेक लागून पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूची लाज बेगीनूची लाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती फावो बोड शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सरशी येता. येता. हे पिडेचेर पिडेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडून बेगीनूच सोदून काड आदार दी म्हूण आदार दी तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकार आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकारी गरजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बऱ्या फावो ती पावलां मारूंक फावो ती पावलां तुजे जाणवायेन तुजे जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमेन. आयज सांजे पवित्र संस्काराक बोजवण जातली. खेरीत भाशेन पातकांच्या बोगसण्या पासत ही आयची बोजवण आमी भेटयतल्या. जाता ते भाशेन तातूंत भाग घेवया. आमच्या जण एकल्याचे पातकांचे बोगसणे मागून घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. शेवटाक गीत घेवया F6 पेज नंबर 88 F6. देवा 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 करता जेजू सोनी आमकां मेजूय देवा 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 करता जेजू सोनी आमकां मेजूय जेजूचो पोरबोलानी सोगले कडेन शिवरो देता जेजूचो दुपारी नवे जिवीत दिवूंक आसता. देवा 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 करता जेजू सोबी आमकां मेजूय देवा देवा करता जेजू सोबी आमकां मेजूय